मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याच्या भायर जेवण हाडिल्लें बायलां खातीर. यूथ काँग्रेसच्या भुरग्यांनी तेन्ना जेवण सप्लाय करता. तांच्या बरोबर आमचो बाब विकास आनी कुंकळेचो कावन्सिलर बाब उद्देश आशिल्लो. आनी बरें हातून जेवण दितना सडनली एक आवाज स्टार्ट जालो बायलांचो रडपाचो व्हड आनी लाठीचार्ज स्टार्ट जाले. ताच्या नंतर जेन्ना आमी मुखार गेले विकासाक तर अटॅक जालो. आतां मेडिकल केला आनी मेडिकलाचेर रिपोर्टूय आयला की ते ग्रिवियस इंजरीज जाल्या. आमी रातचे 3 वरांचेर वचून 4 वचून आमी GMC मेडिकलूय गेले. आमी हे सगळे ताजे नजरेक हाडून दिले DGPच्या. वी आर हॅपी टू इन्फॉर्म दॅट ताणें बऱ्या हातून आयकून घेतलें आनी ही सायड जें जालां तें रॉंग जालां आनी फोर्स शुड हॅव बीन डिसिप्लीन. आमी ताका सांगलें जेन्ना रघुनाथ बाबान लोकांक घेवन हांगच्यान तो बंगल्या पर्यंत गेलो त्या पर्यंत सुद्दां डिसिप्लिनान गेले आनी थंय बायलां जी आशिल्ली सगळीं डिसिप्लीन आशिल्ली. आनी आमी जे आशिल्ले आमी कितें काय कोणाक इन्स्टिगेट करना ना किंवा कोणाचेर हल्लो करना काय करना. आनी वी ब्रॉट ताणें IGPक आपोवन हाडलो आतां आमच्या मुखार IGक. आनी IGक ताणें सांगलां आतांच्या आतां आमच्या मुखार रिमार्क घालून दिला की स्टार्ट इन्क्वायरी इन दीस मॅटर. आनी ताणें सांगलां ऑन बिहाफ ऑफ द पुलीस फोर्स आपूण सॉरी आसा म्हणून. आनी हें जालां तें रॉंग जालां आनी हातून चवकशी जावपा जाय आनी फोर्स हॅज टू बी डिसिप्लीन. आमी ताका सांगलां आमकां खंयच्या पर्टिक्युलर ऑफिसरांनी पर्सनली कांय ना बट तें ओगीच कोणाचें तरी आयकून कारण आमी तुमकां याद जातलें 9:30 वरांचेर हांवें ट्वीट केल्लें 9:20 हांवें ट्वीट केल्लें की लाठीचार्ज जावपाचो आहा म्हणून. मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान आमचे मनीस आहा न्ही ताका जर दिसता ताजे मनीस सगळे ताजेच जाल्यार ताणें तें विसरूंक जाय. 9:29 हांवें ट्वीट केल्लें की लाठीचार्ज जावपाचें हांकां हांवें सांगिल्लें आमचे आनी 10 जावन 10 मिनटांनी लाठीचार्ज जालो. सो हातून क्लियर कट कळटा की देर वॉज सम पॉलिटिकल डायरेक्शन्स इन दीस. बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफिसर ताजून पडटले. काल तुमी पळयलां पेपरार वाचलां उदकाची बिलां येता म्हणून इंजिनियर जबाबदार म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हणून. म्युन्सिपालिटीचें रिजर्वेशन जाल्या नंतर सुप्रीम कोर्टान जिखतकच मुख्यमंत्र्यान सांगलें ऑफिसर जबाबदार. आतां हांगा मुख्यमंत्री म्हणटलो आपली मिस्टेक नाशिल्ली पुलिसाची मिस्टेक. आतां तांकांय फान घालतलो आनी मागीर तांकांय कळटलें. सो आमी हे DGPच्या मुखार सांगिल्लें आसा आनी ताका जी इंजरीज जाल्या ग्रिवियस इंजरीज हेय दाखोवन दिल्ली आसा. जे मेडिकल आमी केलां सकाळीं 5 वरांचेर GMC केलें रिपोर्ट आसा हांगा. आनी ताणें ह्युमन रायट्साची कंप्लेंट लॉन्च केल्ली आसा पूण DGPन IGPक आपोवन आतां सांगलां की आमच्या मुखार रिमार्क मारलो आनी ताबडतोब इन्क्वायरी सेटअप करची आनी इन्क्वायरी करचें म्हणून. आनी हाज्या मुखार अशें जावंक जायना म्हणून बिकॉज देर वॉज नथींग फ्रॉम ऑपोजीट सायड. देर वॉज नो वायलन्स फ्रॉम द ऑपोजीट सायड. आनी अशा वेळार मारप अख्खे गोंयान पळयलां. आज तो लोकमत पेपर पळय बरोवन हाडला सगळो फोटोग्राफ. जेवण दितना ताचेर जेवण रस्त्यार पडिल्लें आहा फोटोग्राफ्स आयले. दीस इज हायली कंडेमेबल. आनी एक आवाज ना. आतां भारतीय जनता महिला मोर्चाचो आवाज खंय गेलो. तो 99% बायलां आशिल्ली. म्हणजे बायलांचेर अत्याचार. प्रधानमंत्री म्हणटा बेटी बचाओ बेटी पढाओ. हांगा BJPचो सरकार म्हणटा बेटी को रुलाओ और बेटी को रस्ते पे लाओ और बेटी को पिटो. म्हणजे हे जाला. सो आमी DGPक सांगलां आनी DGP हॅज एश्युअर्ड अस दॅट एक्शन हॅज टू बी इनिशिएटेड आनी ताणें IGPक एन्क्वायरी करपाक लायला. चड तुमी ताका विचारा मुखार विकास पिंजोडे उलयता. पयलीं म्हणल्यार तुमी पत्रकार बाब कालच्या पुराय राती भितर जें कितें घडलां तें तुमी तुमच्या उक्ती दोळ्यांनी पळयलां तें हांवें सांगपाची गरज ना. हांव आनी उद्देश दोगांय जेवण दितना DYSP संतोष जो आसा देसाय ताणें येवन सुरवातेकच मूड घातले आनी मारलें. मागीर तेन्ना बायल आयल्यो आडोवपाचो प्रयत्न केलो. बायलां कडून मागीर लेडीज पुलीस घालून ताणें काडून अक्षरशः आवय बापा वयल्यान गाळयो घालून ताणें आमकां भितर घातला. आनी सांगलें की आपूण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव कावन्सिलर म्हणून गाळ मारून सांगलें तूं गेलो म्हण. आनी अक्षरशः फाटीर मारतना व्हिडिओज आमचे कडेन आसा. आमी ते व्हिडिओ ऑलरेडी साहेबाक दाखयल्ले आसात. कशे पद्दतीन मारलें. पेपराचेर आयिल्ले कटींग दाखयला. लोकमताचेर आयिल्ले ते फोटो दाखयला. तागेलो हाजेर टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयिल्लो फोटोय दाखयला. आमी सगळे हाडून ताज्या नजरे मुखार हाडून दाखयला. हातूंत आमची कितें चूक जाली. केवळ त्या बायलांक न्याय दिवपा खातीर तांचे बरोबर रावप ही आमची चूक जाल्यार ही चूक आमी परत परत करत रावतले. जर ही चूक जाल्यार आमी ही चूक परत परत करत रावतले म्हणून सांगलां. आनी हाजेर तांणी आमकां उतर दिलां की आपूण इन्क्वायरी करता. तोय भरपूर डिस्टर्ब जाल्लो आसा. ताणें तें पळोवन पावलो हें बरोबर अशे पद्दतीन हँडल करपाक जायना. हें बऱ्या पद्दतीन हँडल करपाक जातालें म्हणून आनी हें फुडाराक अशें जावचें न्हय म्हणून हांवें स्वता ह्युमन रायट्साक संतोशाचेर केस घातलेली आहा. आनी आमी हांगचो PI सुदेश नायकाक सांगलें. सुदेश नायकान दंपारचे हृदयनाला अक्षरशः बडयल्लो म्हणून शर्ट बीट पिनून. आनी तो पोलीस कॉन्स्टेबल कोण मनोज पेडणेकार म्हणून ताणें तर लाटयांनी अशें करून बडयांनी मारता. तोय व्हिडिओ आमी
साहेबाच्या नजरे मुखार हांवें दवरलें आसा. आतां हांवें पत्रकार भाव तुमचे कडेन बी नमळायेन मागतात हो विशय मातसो लावन दवरपाक, कारण हो विशय घडला तो लोकशाहीच्या अत्यंत घातक आसा. अशा पद्दतीन जर लोकशाही चिड्डुपाक लागले हे प्रमोद सरकार, जाल्यार प्रमोद सरकारान ही लोकशाही काडून उडोवन प्रमोद सावंत राजवट लावची, हीच म्हाजें एक ताचे कडेन मागणें आसा. हांव मागता हृदयनाथान मातशें ब्रीफ करता. वयर सरा कडेन जें कितें डिस्कशन जालें आनी आमी कितें रिप्रेझेंटेशन कंप्लेन दिला तेच्या बद्दल दुर्गादास कामत आनी आमच्या हाणें तुमकां ब्रीफ केल्लोच आसा. सकाळीं आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना हांवें सांगलें की सिरियस एक्शन घेवची पडटली ह्या 3 ऑफिसर्सांचेर. एक म्हटल्यार तो DYSP, दुसरो सुदेश नायक PI पणजेचो आनी दुसरो तो मनोज पेडणेकार PC. कारण सगळे एविडन्सीस आसा न्ही, अशें कांय ना की आमकां दिसता म्हणून आमी सांगता म्हणून. देर आर ऑल एविडन्सीस, व्हिडिओ एविडन्सीस आसा. मिडिया तुमी सगळ्यांनी पळयला कशें म्हाका फाटल्यातल्यान बडयो ते रॉड हे तोपतालो दाणो, तोय सगळ्यांनी पळयला. तो व्हायरलूय जावपाक लागला. सो एकूण ह्या पोलीस यंत्रणा जी आसा ती पोलीस यंत्रणेचेर वयल्यान जो दबाव येता, पॉलिटिकल दबाव येता आनी त्या दबावांतल्यान पोलीस जें काम करता पळय तें अत्यंत चुकीचें. पोलीस हो एक फ्री हँड पोलिसांक आसचो अशें आमचें सदांच मत आशिल्लें. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पोलीस कामां आसचें न्ही हें आमचें सदांच मत आशिल्लें. कारण कलंगूट सारक्या बार्देजान अंजुना बीन त्या सायडीन हांगा भायल्यान येवन पोलिसांचेर आक्रमणां जाता. सो त्या टायमार आमचे पोलीस भाव कितें करतात, पूण हेच पोलीस भाव आमी पिसफुली प्रोटेस्ट करतात ताचेर आक्रमणां करतात. सो एक ताळ मेळना. म्हणजे हें चल्लां कितें, म्हणजे सरकार तांकां आडयता काय कितें. म्हणजे भायल्यान कोण लोक येता आनी आमच्या पोलिसांक मारता तेन्ना सरकार सांगता की कितें आहा ते आमचे ट्युरिस्ट तेंचे कडल्यान आमकां पयसो मेळटा, तुमी योग्य मार खायात. आनी मागीर सरकार हांकां सांगता काय कितें हो आमचो ओपोजिशन हेका बरोच बडया. कितें अशेंच जाल्लें आसा. सो एकूण जे गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, एकूण जे गोंयचें सरकार आसा पळय तें एक डिक्टेटरशीप सरकाराच्या वाटेन गेल्लें आसा. हें खंय ना खंय बदलपाची गरज आसा. आमी साहेबाक सुद्दां DGP सुद्दां सांगलां, रिक्वेस्ट केला की इमिजिएट एक्शन घेवचें म्हणून. बेस्ट अशें काम जालां की तांकां हेचें कितें घडलां तें तांकां खबर आशिल्लें. ही वॉज कम्प्लिटली अवेर. तांकां अजिबात आवडूं ना तेंच्यांनी आमकां स्पश्ट केलां. म्हाजी फक्त रिक्वेस्ट तांकां आसा की इमिजिएट एक्शन घेवची. कारण पोलिसांकय कळूंक जाय की वयर बसल्या ते 5 वर्सांक लागून बसल्या. तुमी हांगा काम करपाचें आसा. सो ताका लागून तुमी त्यांच्या दबावान जी कामां करता पळय तें बंद करपाक जाय. आनी तशें काम करपी आमकां DGP मेळ्ळा अशें आमकां दिसता. विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अशें आमकांय दिसता. मुख्यमंत्र्यान हेंय म्हाका सांगलां की कलेक्टराक ऑर्डर दिल्या ऑलरेडी त्या ऑफिसरांचेर कारवाई करपाची. आमची गाडी त्या वाटेन